नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. तर आमी पळोवयात गोवा टॉप 25च्या ह्या मुखेल खबरांक. इश्टानो, आज जागतीक बायल दीस. आस्तुरीक मनशांचे स्थान दिल्यार पुरो. ती बायल, ती नाजूक, ती सोशीक अशें म्हणीत आमी बायलांक दुय्यम महत्व दित आयल्यात. आमच्या समाजात बायलेक एक जात कशी पळोवप जाता, ती नदर बदलपाची काळाची गरज आसा. तिका मनीस म्हणून पळोवपाची गरज आसा. एक बायल सशक्त आणि सुरक्षीत आसा. तिका फक्त तिच्या हक्काची सुवात जाय. एक मनीस म्हणून तिका मान जाय, तो आमी तिका दिता. इश्टानो, ज्या आस्तुरीन आमकां जीवन दिलें, आमकां घडयलें, आमचें भुरगेपण आपल्या मायेच्या पदरान फुलयलें, त्या सगळ्या बायलांक आयज बायला दिसाची हुनहुनीत परबी. भाजपाच्या विरोधात आसपी खंयच्याय राजकीय पक्षा वांगडा युती करपाक आमी तयार आशिल्ल्याचे आम आदमी पार्टीचे बाणावलेचो उमेदवार वेन्झी विएगासान सांगले. सत्तेचे घोडे नाचयनासतना स्थिर सरकार दिवपाची कापास्ताद आशिल्ल्या खंयच्याय राजकीय पक्षाचो हात धरपाक आमी फाटीं सरचे ना, अशें ह्या वेळार वेन्झीन म्हटलें. आमी एक्झिट पोलाचेर निबून ना. एक्झिट पोलाचें गणीत खूब वेगळें आसा, अशें वेन्झीन सांगलें. सत्ता स्थापन करपा खातीर काँग्रेसीन मारिल्ल्या उल्याक वेन्झीन जाप दिल्या. आपली इत्सा आणि ताचे फाटभुंयेचेर घेतिल्ली बरीच मेहनत तशेंच स्वताचेर आशिल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर वयर सरिल्ले साकळेचे 21 वर्सां पिरायेचे रिचा लवी गोयेकार हे चलयेन विमानाचे पायलट म्हणून 3 वर्सांचें ट्रेनिंग पुराय केलां आनी एक पायलट म्हणून येसस्वी जाले. एके धाडसी चलयेन हें येस मेळिल्ल्यान ताची सगळ्या पावंड्यार तोखणाय जाता. पायलट जावप सोपी गजाल न्हय, पूण एकदां तुमी ध्येय निश्चित केल्यार आपुणूच मार्ग सांपडटा. म्हाका आई बाबांचो फाटबळ, देवाची कृपा आनी म्हज्या बऱ्या मागप्यांचो आशिर्वाद मेळिल्ल्यान हें करप शक्य जालें, अशें रिचान सांगलें. साखळे वाठारांत वचून गोमंतक टीव्हीच्या प्रतिनिधीन रिचाची भेट घेवन तेचे कडेन भासाभास केली. चार रस्ते ते माशे मेरेन मनोहर पर्रीकर बायपास रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबरीकरण निकृश्ट दर्जाचे आसात, असो आरोप काँग्रेसीचे उमेदवार जनार्दन भंडारी आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केलो. रस्त्याचे काम कशें उण्या दर्जाचे आसा ही गजाल तांणी कॉन्ट्रॅक्टराच्या नजरेक हाडून दिली. कायद्या प्रमाण ठरावीक जाग्याचेर जे डांबर घातला ते कमी जाडयेचे आसा. कांय कडेन हो थर उणो आसा. हे डांबरीकरण अशेंच चालू उरलें जाल्यार एका वर्सा भितून डांबर वतलें आनी रस्त्यार परत फोंडकुलां पडटलीं, हेवूय तांणी कॉन्ट्रॅक्टराक दाखोवन दिलें. बायपास रस्तो वावती खातीर उक्तो जावन कांय कडेन रस्त्यावेले डांबर उडून सुद्दां गेल्यात, अशें त्या वेळार ते सांगताले. दिवचल पालिके वतीन संवसारीक महिला दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्र आनी मिनरल फावंडेशनाच्या जोडपावलान बाजार संकुलांतल्या सभाघरांत विशेष कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मिनरल फावंडेशनाच्या वतीन बेटी बचाव बेटी पढाव खाला नाटकुले सादर केले. तशेंच नाटकुल्यांतल्या कलाकारांचो ह्या वेळार भोवमान केलो. दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फोगोरे, मुखेल अधिकारी क्लॅन मदेरा, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, ॲडव्होकेट रंजना वायगणकर, ॲडव्होकेट अपर्णा फोगेरी, निलेश टोपले आणि अनिकेत चणेकार, मिनरल फावंडेशनाची लक्षिता बांदेकर आणि हेरांच्या हाजेरीत सुवाळ्याचे उक्तावण जाले. पळोवयात बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या नाटकुल्यांतली कांय खिणां. म्हापशा कासरवाडे जंक्शना कडेन सायन बोर्ड नाशिल्ल्यान वळण घेवपाक त्रास जाता, अशें संजय बर्डेन सांगलें. सारकें वळण घेवपाक मेळनाशिल्ल्यान रस्त्यार गाडयो ब्लॉक जावन रावतात. ट्रॅफिक पुलीस सकाळी ते सांज मेरेन आसतात, तरी स्थिती अशीच आसता. अपघात घडपाची शक्यता आसा. हे काम सुरू करचे पयलीं कळीत केल्ले, पूण PWD इंजिनियरांनी लक्ष घालूंक ना. आतां संजय बर्डेन मागणी केल्या ह्या वळणाचो लोकांक त्रास जाता. PWD इंजिनियरान हो प्रश्न बेगीन सुटावो करचो अशी सध्या मागणी जावपाक लागल्या.
मांद्रे प्रभाग मसुदान कांय चुको आसात असो दावो करीत प्रसाद शहापूरकार आणि किशोर शेट मांद्रेकरान निवेदन सादर केला अशें प्रसाद शहापूरकारान सांगले। ह्या प्रभाग फेररचनेविशीं सुनावणी जावपाची आसा। मांद्रे प्रभाग मसुदान कांय चुको आसात असो दावो करीत प्रसाद शहापूरकार आणि किशोर शेट मांद्रेकरान निवेदन सादर केला। ह्या प्रभाग फेररचनेविशीं सुनावणी जावपाची शक्यता आसा अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलां। मेर्शी वाठारांतल्या भंगार अड्ड्याचेर वचून पोरणे गोंय पुलीस तांकां पिट्टात, गाळी घालतात आनी हफ्तो घेतात असो आरोप कांय भंगार अड्डेकारांनी केला। पुलिसांचे हे कृत्य बेगोबेग थांबोवचे अशी मागणी एका निवेदनांत बरोवन कांय भंगार अड्डेकार सोमारा पुलीस महासंचालकाक मेळ्ळे। पुलिसांनी केल्ली सतावणूक बेगोबेग बंद करिना जाल्यार मानवी हक्क कायद्या अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयांत वयतले अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली। मोरजी पंचायत क्षेत्रांतल्या तेंबवाडो, विठ्ठलदास, गावडेवाडो, मदलो वाडो आनी न्यू वाडो ह्या दर्यादेगेचेर रावपी लोकांच्या नळाक फाटले 15 दीस सावन उदक येना। उदकाची पुरवण वेळार जायनाशिल्ल्यान थळावे लोक बेजारल्यात। भौशीक बांदकाम खात्याचे उदका पुरवण करपी विभागा लेगीत ह्या विशीं कागाळ करून कांयच कानामनार घेनात असो आरोप थळाव्या बायलांनी केला। एका वाटेन सरकारान 24 वरां उदकाची पुरवण करतले म्हणून घोशणा दिल्ली, दुसऱ्या वाटेन 15 दीस नळाक उदक येना हाचे कडेन थळाव्या सरपंचान, जिल्हा पंचायत वांगडी तशेंच थळाव्या आमदारांनूय दुर्लक्ष केला। नळाक उदक नेमान सोडिना जाल्यार नळाची बिलां कित्याक वेळार दिता? जाता तितल्या बेगीन उदकाची सोय करून दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांक केला। गोंयचे खुबशे विद्यार्थी दोतोरकीचे शिक्षण घेवपाक भायर वतात अशें दिसून आयलां। युक्रेनांत लेगीत गोंयचे विद्यार्थी दोतोरकीचे शिक्षण घेवपाक गेल्ल्याचें चित्र हालींच स्पश्ट जालें। ते खातीर राज्य सरकारान वैजकी महाविद्यालयाचो आंकडो वाडोवपाची गरज आसा अशें मत भाजपाचे भलायकी विभागाचे समन्वयक डॉ. शेखर साळकार हांणी व्यक्त केलें। दक्षिण गोंयांत वैजकी महाविद्यालय बांदपाचो सरकाराचो ह्यान पयलीं प्रस्ताव आशिल्लो, ते खातीर ह्या प्रस्तावा विशीं परत सरकारान विचार करप म्हत्वाचें आसा अशें मत डॉ. साळकार हांणी व्यक्त केलां। ते भाजपा कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत त्या वेळार उलयताले। गोंय राज्य पर्यावरण परिणाम पडताळणी प्राधिकरणान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्याक मोपा लिंक रस्त्या खातीर नोटीस काडला। हो रस्तो करपा खातीर पर्यावरण दाखलो मेळयला काय ना असो प्रश्न प्राधिकरणान भौशीक बांदकाम खात्याक केला। रस्त्याच्या ह्या कामाक जर परवानो लागना जाल्यार त्या विशीं एका सप्तका भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशें नोटिशेंत म्हटलां। इतले मजगतीं मोपाचो हो लिंक रोड आदींच्या वादाच्या कचाट्यान सांपडला। थळाव्या शेतकारांनी ह्या रस्त्याक विरोध केला। रस्त्याच्या कामा खातीर घेतिल्ल्या जमीन संपादन प्रक्रियेक घोळपणात आसात असो तांचो दावो आसा। ह्या विशीं शेतकारांनी न्यायालयांत याचिकाय दाखल केला। जाल्यार पंचायतीन लेगीत रस्त्याचे हे काम बंद दवरचे अशी नोटीस काडल्या अशी माहिती थळाव्यां कडल्यान आमकां मेळटा। बैलपार मोपा उगवे वेगवेगळ्या न्हंयेचेर बांद बांदून न्हंयचें उदक दुसरे वाटेन व्हरपाचें काम चलता। ताचो लोकांक कसो फायदो जातलो हाचें स्पश्टीकरण दिवपाक उदका स्त्रोत खात्याचो अभियंत्यांनी यत्न केलो। 50 MLD उदकाचो प्रकल्प जावपाचो आसा। ताचे भितरले 5 MLD उदक जैवविविधताय सांबाळूंक उपयोग पडटले अशें अभियंतो रमेश हरमलकरान सांगलें। पूण थळाव्यांक सरकाराचेर विश्वास उरना। प्रकल्प तयार जावन पेडणेकारांक उदक मेळटलें काय ना असो दुबाव पेडणेकारांक भेटणयता।
साळ न्हंयतली माती काढून न्हंयतल्या झुजाचेर उडोवपाचे प्रकाराची गोंय कोस्टल झोन मॅनेजमेंटच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। गोमंतक टीव्हीन गेल्ल्या म्हयन्यात ह्या विशीं खासा रिपोर्ट तयार केल्लो। साळ न्हंयत ड्रेजिंग चालू आशिल्ल्याची गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले। हाचो सैमाचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यता आशिल्ली। ह्या ड्रेजिंगेक लागून सैमाचेर कितें परिणाम जाला हाची ह्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली। उगव्या हरिजन वाड्यावयल्या श्री चंद्रकांत उगवेकर आणि कृष्णा हरिजन हांच्या घराक उजो लागिल्ल्याची घटना आयतारा सांजेच्या 6 वरांचेर घडलेली। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान घराक उजो पेटलो अशें थळाव्यांनी सांगले। प्रशांत धाळगडकर हांच्या नेतृत्वा खाला उजो पालोवपी दळ घटनास्थळाचेर पावले आणि बेगोबेग उजो पालयलो। उजो पालोवपाच्या आदींच रांदचे कुडींतले गॅस सिलिंडर बेगोबेग भायर काडले। 2 वरां भितून उजो पालोवपी दळान उजो पालयलो। 5 ते 6 लाखाचे मालमत्तेचें लुकसाण जाला असो अहवाल उजो पालोवपी दळान दिला। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक उजो पालोवपाक बरो तेंको दिलो, तशेंच गांवच्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक तेंको दिलो। दाबोळे वालेस जंक्शन सिग्नला लागसार भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागान उक्ताडार सोडिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनींतल्यान शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून वता। एका वाटेन लोकांक उदका खातीर हाल सोंसचे पडटा तर दुसऱ्या वाटेन उदक व्हांवून फुकट वता। उदका पुरवण विभागाच्या ह्या बेजबाबदार कारभाराचेर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला। रस्त्या कुशीक पायपलायन फुटिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करपी लोकांनी तिडक उक्तायली। मुरगांव तालुक्यात दिसाक फक्त एकूच फावट उदक येता आनी ह्या उदकाचेर लोकांक दीस काडचे पडटा। उदका खात्यान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। मोरजेच्या विठ्ठलदास वाड्यार आयतारा रातीकडेन थळावे लोक आणि दिल्लीच्या पर्यटकांमदीं झगडे पेटले। पर्यटकान रस्त्यार गाडी आडवी घातली। रस्त्यार गाडी आडवी घातिल्ल्यान थळावे लोक चाळावले। आपूण दिल्लीचो पुलीस, तुमी जाय ते करात अशी धमकी त्या पर्यटकान थळाव्या लोकांक दिली। ताका लागून थळावे लोक आनीकूच चाळावले। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकान घडणूक स्थळाचेर पावून हे प्रकरण यशस्वीपणान मिटयले। ह्या पर्यटकान आपूण दिल्लीचो पुलीस अशें म्हणून थळाव्या लोकांक सांगले। रस्त्यार तेणी गाडी लायली, तेका लागून थळावे लोक थंयसर चाळावले। ही म्हायती मेळटकीर पुलीस निरीक्षक विक्रम नायकान घडणूक स्थळाचेर पावून हे प्रकरण यशस्वी प्रमाण मिटयले। आयतारा एकाय दुयेंतीक कोरोना दुयेंतींतल्यान मरण येवंक ना। 5 मार्च कोरोनाक लागून 6 जाणांक मरण आयिल्लें। 2 मार्चाक 3 दुयेंतींक मरण आयलें। ह्या म्हयन्यांत 2 दीस अशें ह्या दिसांत एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना। दुयेंती मेळपाचें प्रमाण सामकें उणें जालां। दुयेंतींक मरण येवपाचें प्रमाण मात उणें जावंक ना। दिसाक 1 वा 2 दुयेंतींक मरण येत आसा। आयतारा 973 चांचण्या उपरांत 14 दुयेंती मेळिल्ल्यान दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.43% पावलां। ते भायर 20 दुयेंती बरे जाला। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.38% अशें आसा। पांच MLD उदकाचो प्रकल्प मोपा विमानतळा खातीर म्हत्वाचो आसा। बैलपार न्हंयचेर बांद बांदून मोपा विमानतळा खातीर उदक आडोवपाचें काम चालू आसा असो आरोप पेडणेचो नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभून केला। तिळारी कनालांत उदक ना,
गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकाराक तिळारीच्या कामाचो खर्च दिवंक नाशिल्ल्यान महाराष्ट्र गोंयांक उदक सोडचें ना अशें देशप्रभून नमूद केलां. पेडणे तालुक्याच्या सुमार लाखभर लोकांच्या उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. 600 करोड रुपया खर्च करून 200 MLD टाकयेच्या उदकाचो प्रकल्पाची पेडणेकारांक गरज आसा. उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची मागणी पेडणेच्या नगराध्यक्ष नव्या सरकारां कडेन केला. वास्को पुलीस स्टेशनाचे लॉटरी क्लबाच्या आदारान आवय आनी भुरग्यां खातीर खास कूड तयार केली. सोमारा सकाळच्या 10 वरांचेर खासा कुडीचे उक्तावण जालें. पुलीस महासंचालक ID शुक्ला हांच्या हस्तुकीं वास्को पुलीस स्टेशनांत उक्तावण जालें. ह्या वाठारांतले कायदो आनी सुवेवस्थेच्या सगळ्या प्रश्नांचो बेगोबेग सुटावो करतले. वास्को शारांत येरादारीचो खूब त्रास जातात. गाडयो पार्किंग करपाक मेळनात, ते खातीर हे सगळे प्रश्न सुटावे करतले अशें DGP ID शुक्लान सांगलें. कळंगुटे दर्यावेळेर 2,500 चौखण मिटराचेर झाडां कापून सैमीक वातावरण नश्ट करपाचें काम करचें असो उलो कळंगूट मतदारसंघाच्या फोरमाच्या अध्यक्षान मारला. ह्या बेकायदेशीर झाडां कापणेचेर ऑथॉरिटीन लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी कळंगूट मतदारसंघाच्या अध्यक्षान केला. सॉयल इरोजन जाता तशेंच झाडां आसल्यार मनशाचेर हावळ येवपाचें वाटावता. दुडवाच्या आशेक लागून कितेंय करप उपकारना अशें मोनिकोन सांगलें. भायले लोक येवन गोंय काबार करपाच्या हावेसांत आसात तरी गोंयकारांक कांयच पडिल्लें ना. CRZ विशयाचेर कागाळ केली तरी कांयच जावंक ना. पंच सरपंच न्हिदिल्ल्या जाग्यार आसा. कोरोनाक लागून कदंबा महामंडळाच्यो खुबश्यो बशी महाराष्ट्रांत वचपाच्यो बंद जाल्ल्यो. प्रवाशांच्या उणावाक लागून बशी बंद दवरिल्ल्यो, पूण आतां कोरोनाचो संसर्ग उणो जाल्ल्यान सगळ्यो बशी परतून सुरू केल्यात. ताका लागून लोकांक आतां कोल्हापूर, मिरज, सांगली, सातारा, रत्नागिरी ह्या सारक्या शारांनी बसीन प्रवास करपाक शक्य जातलें. सध्या महाराष्ट्रांत ST महामंडळाचो संप सुरू आशिल्ल्यान गोंयच्यो कदंबा बशी शारांतल्या मुखेल बस स्टँडाचेर वची नासतना भायल्यांतल्यान वयतल्यो. मोपा लिंक रस्त्याचे काम नेटान सुरू आसा. एका वाटेन पीडित शेतकाऱ्यांनी लिंक रस्त्या खातीर जमीन संपादन केल्ली प्रक्रिया बेकायदेशीर आसा असो न्यायालयांत अर्ज दाखल केला आनी ताची सुनावणी 25 मार्चाक आसतली. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन वारखंड पंचायतीन कारखान्याक काम बंद करपाची नोटीस धाडिल्ली. त्या आदेशाक पंचायत संचालनालयान स्थगिती दिली आनी ताची सुनावणी 15 मार्चाक जातली. ह्या दोनूय सुनावणीक वेळ वगडाय नासतना सरकारी यंत्रणेचो वापर करून मोपा लिंका खातीर लाखांनी झाडां कापून उडयली. पीडित शेतकारांनी राग व्यक्त केला. बाणावलेचो जेडन गोमिस पेरेरा हो विद्यार्थी युक्रेनाच्या सुमी वाठारांत शिरकला. ह्या वाठारांत बॉम्ब हल्ले सुरू आशिल्ल्यान तो केन्ना पावतलो हें सांगप कठीण जालां. युक्रेनान शिरकल्ल्या 21 विद्यार्थ्यां मदले 17 विद्यार्थी गोंयांत पावले आनी 3 विद्यार्थी येता त्या 2 दिसांत पावतले अशी म्हायती NRIच्या फाट्यान दिल्ली. इतले मजगतीं आनीक 4 विद्यार्थी भारतांत पावले. कृष्णा मिस्त्री, दीपिका पाटील, प्रताप महिमा, मोनिका आनी चैताली हे विद्यार्थी भारतांत पावल्यात. आतां फक्त गोंयचे 4 विद्यार्थी पावपाचे आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक गोंयांत हाडपा विशीं सरकार विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या संपर्कांत आसा. आंब्याचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान गोंयच्या बाजारांनी आंब्याची रास पळोवपाक मेळटा. आंब्याच्या दरांनी मात तेंगशी गाठला. हापूस आनी सिंधू आंबे 1,500 रुपया डझन जाल्यार तोरा 100 रुपयांक 5.
पूण लोक मोल पळयनासतना तोंडाची रूच भागोवपाक मोठ्या उमेदीन हे आंबे खरेदी करतात। हापूस ह्या जातीच्या आंब्याची रूच एकदम बरी। फळ पिकल्या उपरांत ते 10 ते 15 दीस मेरेन बरे उरतात। ताका लागून ह्या जातीच्या फळांची निर्यात करतात। रत्नागिरी वाठारांत जावपी हो हापूस आंबो खूब बऱ्या प्रतीचो अशें मानतात। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू हांगा ह्या जातीच्या आंब्याची लागवड खूब व्हडल्या प्रमाणांत जाता। गोंयांत सुमार 3000 हेक्टर जमीन आंब्याच्या लागवडी खाला आसा। गोंयांत आंब्याची लागवड चडशी पद्धतशीरपणान केल्ली दिसना, तरी पोरसां, कुळागरां, भाटांनी हेची आंब्याची झाडां आसात। गोंयांत पावसा पयलींचे पुरुमेंत करपाक गोंयकारांनी सुरवात केल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा। सुक्यो मिरसांगी घेवपा खातीर बाजारांत बायलांची गर्दी दिसता। गरम मसालो तशेंच तांबडो खुटो मसालो करपा खातीर सुक्या मिरसांगेचो वापर करतात। दर वर्सा मिरसांगेचो दर म्हारग जाल्ले पळोवपाक मेळटा। अंदू 900 ते 700 रुपया प्रति किलो ह्या मोलान सुक्यो मिरसांग्यो विकप चालू आसा। मांद्रे, काणकोणच्या मिरसांगेक चड मागणी आसता। ह्या भायर गोंयच्या हेर वाठारांनी लेगीत सुक्या मिरसांग्याचें पीक घेतात। सुक्या मिरसांगे वांगडाच हिरव्या मिरसांगेचे लेगीत दर वाडला। सध्या बाजारात 120 रुपया प्रति किल ह्या दरान मिरसांगे विकतात। हे विशीं सोलां 100 रुपया पड, चींच 200 रुपया किल, गांवठी तांतयां 200 रुपया अशी आसात। तर ही असले गोवा टॉप 25च्यो मुखेल खबरो। वेळा गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।